नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल आसतना पुलीस स्टेशनार वता गर्दी दाखोवपाची निवारण सगळ्यात तेंच्याकडे आमकां गोंयांत कळसो नाका म्हणून तर जेवणाक खावणाक सगळे कडेन कळसो कितें रे बेश्टी फुकट पब्लिसिटी घेवं नाका हो आयचो स्टंट कित्याक केला खबर आहा पयर काशीनाथ शेट्टी कडेन आर्ग्युमेंट जाले आनी तेतून तूं डिफेम जालो सगळे आख्खे गोंयभर नेगेटिव्ह कमेंट पळोवचे आमच्या गोंया खातीर आयज आमी बामणावाडीचेर आसा आनी बामणावाडी हे वॉर्ड नंबर 6 लागता आणि सकाळीच हांगासर कसले तरी बुकेज एक्सचेंज जाल्यात कितें कोणी कोणाक बुके दिले आणि कितें आणि मागीर ते न्यूजाचेर व्हडली पब्लिसिटी केले इनॉग्रेशन केले रिटेनिंग हॉलाचेर बीन कोण इनॉग्रेशन करतात आणि ही कामां कॉन्सिलरांनी करपाची मरे आमदारांनी करपाची ती मिनिस्टरांनी करपाची कॉन्सिलरान रेस्पेक्ट दिया रे बारीक बारीक कामां आहा न्हू ती कॉन्सिलरान करून रे फुटपाथाची रिटेनिंग वॉल इनॉग्रेट करपाची आता हे जे काम आहा न्हू हे डिझास्टर मॅनेजमेंट PWD आणि नॅशनल हायवेजाक लागता तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय ते लँडस्लायड जाली मरे लँडस्लायड जाली काडा ते घाला आणि सायडीक सरा मरे पब्लिसिटी कित्याक घेता रे ही तुमचीच कामां मरे तुमकां कित्याक बसयल्या ही कामां करपाक बसयल्या आमदारांक पब्लिसिटी घेवपाक बसोवंक ना आणि म्हाका एक सांग रे आमदार मुरगांवच्या आमदाराक विचारता बाकीचे कॉन्सिलर ना रे वॉर्ड नंबर 1 to 7 जे कॉन्सिलर आहा तांकां कित्याक तूं बॉयकॉट करता रे तांकां कित्याक तूं हाडिना आसले प्रोग्रामाक वॉर्ड नंबर 6 चो कॉन्सिलर ना वॉर्ड नंबर 6 च्या कॉन्सिलराक उबो कर मरे तो ह्याच पार्टेंतलो तूं ज्या पार्टेन गेला न्हू तूं मागीर गेला ते पयलींच्यान आसा त्या पार्टेन तांकां रिस्पेक्ट दी मरे पयलींचे कोण लोक आहा तांकां सिनियर आसा तांकां रिस्पेक्ट दिनासतना कसले इनॉग्रेट करता कितें रे हां आणि म्हाका एक सांग रे आयज तुम्ही बीजेपीन आसा आणि बीजेपीन आसून तुम्ही बीजेपीच्याच लोकांकडे झगडटा बीजेपीच्याच ऑफिसरांकडे झगडटा आणि वचून तुम्ही पुलीस स्टेशनार वचून तेंचेच कंप्लेनी करता मागीर तुमचोच सरकार मरे झगडप केन्ना आसता आंदोलन केन्ना करप आसता आंदोलन जेन्ना तूं ऑपोजिशनान आसता तेन्ना करप आसता तशेंच तुम्ही सकयल बायणा त्या रोडा खातीर MPN जो ब्लॉक केला रोड न्हू ते पत्रे घातल्या थंयसरूय ते बीजेपीचेच लोक झगडटा म्हटल्यार आयज बीजेपीचेच लोक सुखी ना बीजेपीचेर आयज बीजेपीचेच लोक आंदोलन करूंक लागले दॅट मीन्स सरकार सारको ना हेचेर प्रमोद सावंतान दखल घेवपाक जाय आता म्हाका एक सांग हांगा जो सगळो स्टॉक आसलो न्हू फातरांचो तो स्टॉक सगळो खंय गेलो प्रॉपर प्रोसेस केला मरे ऑक्शन केला मरे ते बोल्डर्स आसलेले हांगा कितलेशे टन माझ्या नजरेन कमीत कमी 400 ते 500 टन बोल्डर्स आसोंक जाय हांगासर ते गायब जाल्लेले हांगा जयेश शेटगांवकर माझी एक हंबल रिक्वेस्ट तुका RTI माग मातशी आणि हे जे हांगासरले गव्हर्नमेंटाचे बोल्डर जे आसलेले ते कोणी येले ते मातशी चौकशी कर आणि म्हाका एक सांग आता आमी जोडपे निवडून हाडलेले आमी तुका एकट्याक निवडून हाडलेलो तूं त्या कॉन्सिलरांक सायडीक दवरता आणि 8 नंबरच्या कॉन्सिलराक घेवन सगळे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता मरे तेंकाय घे मरे तेंकाय अधिकार दी तेंकाय लोकांनी निवडून हाडले तांकां लोकांनी ते लोकप्रतिनिधी आपापल्या वॉर्डाचे तांकांय रिस्पेक्ट मेळपाक जाय हेची दखल म्हाज्या हिसपान जाल्यार पंचायत मिनिस्टरान घेवपाक जाय आणि तेजे पंच हो बॉयकॉट करता न्हू कितें रे तांकां तो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कळ्ळें तुका आतां म्हाका एक सांग आतां डेव्हलपमेंट करपाक जाय मानता तूं आयज 3 वर्सांन कसलेंच डेव्हलपमेंट करूंक ना तूं मागीर परत म्हणटलो आपल्याक परत चान्स दिया म्हणून आणि आमी तुका विचारतले तूं कळशा खातीर कितें केलें काय म्हणून लोक रेडी करता तुका जेन्ना फायदो आसता तेन्ना तांकां पुलीस स्टेशनार व्हरता गर्दी दाखयता तीच गर्दी कोल कंपनीनी व्हर मरे तीच गर्दी कोल कंपनी निवारण जगात तेंच्याकडे आमकां गोंयांत कळसो नाका म्हणून बुरसो वास मारता तो थर्मल कोर इंडोनेशियाचे हाडटा न्हू नाका जाता लोकांक ब्रीथ करतना नाका जाता जेवणाक खावणाक सगळे कडेन कळसो कितें रे बेश्टी फुकट पब्लिसिटी घेवं नाका हो आयचो स्टंट कित्याक केला खबर आहा पयर काशीनाथ शेट्टी कडेन आर्ग्युमेंट जाले आणि तेतून तूं डिफेम जालो सगळे आख्खे गोंयभर नेगेटिव्ह कमेंट सगळे कडेन नेगेटिव्ह कमेंट ते आयज तूं पॅचअप करपाक हे नाटक केला आणि न्यूज मिडियान हे पेपराचेर हाडला हे गोष्टी पेपराचेर हाडपाचे हे बारीक बारीक गोष्टी मरे म्हाज्या हिसपान न्यूज चॅनलवाल्यान सुद्दां मरे नोटीस करपाक जाय बरेचशे न्यूज आहात न्हू कोळशाची न्यूज हाडा आनी कसले न्यूज हाडा एक्सिडंट जाल्लो न्यूज हाडा उठसूट आमदाराची बी न्यूज हाडपाक जायना म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमी एक्टिविस्ट कितें उलयतात ते दाखया मरे आतां हांव जे उलयता न्हू ती ही न्यूज हाडा मरे तुमी ही न्यूज हाडा आतां आनी एक रिक्वेस्ट करता सडेचेर एक डेव्हलपमेंट जाय सुशेन आश्रम स्कूल आसा जाणा बोगदाय ते जेटीचेर सुशेन आश्रम स्कूल अपर जेटी तांकां मरे त्या भुरग्यांक शाळेच्या भुरग्यांक स्कूल ग्रावंड जावो तो ग्रावंड तांकां मरे दी कळ्ळें तुका हॉस्पिटलाची गरज ना हॉस्पिटल आसा चिकले थंयसर 20 बेड घातले न्हू जाल्यार 20 बेडेड हॉस्पिटल जालें तें कळ्ळें तुका आणि मेन म्हटल्यार थंय आतां डॉक्टर शॉर्टेज आहा तूं हॉस्पिटल बांदून मागीर डॉक्टर शॉर्टेज नर्सी शॉर्टेज जाल्यार तो प्रोजेक्ट मागीर मिलिनान प्रोजेक्ट केला खबर बस स्टॉपाचेर तसो तो वेस्ट जातलो स्विमींग पूल वेस्ट तो व्हायट एलिफंट केला तो वेस्ट बस स्टॉपा वयलो अशें प्रोजेक्ट करून वेस्ट करूं नाका सरकाराचो पयसो इबाड करूं नाका कितें बरें डेव्हलपमेंट कर क्लियर डेव्हलपमेंट कर एकूच हंबल रिक्वेस्ट शिवसेना आश्रम स्कूल आहा तांकां थंयसर ग्रावंड जावो तो तांकां ग्रावंड अवेलेबल करून दी सरकारा कडेन उलय आनी देव बरें करूं प्लीज subscribe to my channel.